नमस्कार. हॅलो दोतोर ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितना आज आमचे बरोबर जे तज्ञ दोतोर आसात तो आसा डॉक्टर दिक्षा फडके पेडणेकर, कातीच्यो तज्ञ दोतोर. आनी विशय आसा की कातीची काळजी कशा रितीन आमी बऱ्या पद्दतीन घेवंक शकता आनी कात कशा रितीन ग्लोवींग आनी दुयेंसां पासून पयस दवरूंक शकता हाचे विशय विस्कटान आमकां म्हायती करून दितली डॉक्टर दिक्षा फडके पेडणेकर. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. थँक्यू. तर सगळ्यात पयलीं आमी असो म्हणजे केन्ना केन्ना आमी उलयतना अशें खूब फावटी विसरून वता की कात हें सुद्दां एक म्हत्वाचेच अवयव आसा आंगाचो किंवा एक इम्पॉर्टंट पार्ट आसा. म्हणजे आमची जी पंचेंद्रिय आसात तातूंत नाक, कान, दोळे आयले आनी तातूंतली कात ही सुद्दां तितकेच इक्वली इम्पॉर्टंट, म्हणजे ज्याची अध्यात्मान सुद्दां सांगड घातिल्ली आसा. तर म्हाका दिसता ह्या पंचेंद्रियाचेर जेन्ना आमी पकड आसता म्हणजे कंट्रोल आसपाक जाय म्हणटा तेन्ना आपलो कातीचेरूय आपली पकड आसपाक जाय. फक्त नाकाचेर, कानाचेर आनी फक्त खावपा जेवपाचेरच न्हय, तर हें सगळें को रिलेटेड आसा, हांचो एक समन्वय आसा. तर हो आमी एक असो दीस 6 एप्रील असो मनयतात. खूब फावटी आमी पळयतात की तरेकवार तुमचे एक्टिविटीज घडटात. तर हो 6 एप्रिलाचें म्हत्व कितें आसता डॉक्टर? 6 एप्रील हो 2013च्यान वर्ल्ड स्कीन हेल्थ डे असो साजरो केलो वता. सो कातीचे जे कितें दुयेंसां आसा ती लोकां पर्यंत पावची आनी कातीची काळजी कशी घेवची हाका लागून हो दीस साजरो केलो वता. बरें आसा. म्हाका सांगा डॉक्टर, तुमी म्हणटा की कातीची काळजी किंवा कातीची कशा रितीन आमी बऱ्या पद्दतीन काळजी घेवंक शकतात. तर हेल्दी स्कीन हे तुमी कशें डिफायन करतले? दीस क्वेश्चन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे आजकालच्या लोकांक तरी हो प्रश्नाचें उत्तर खबर आसचें सामकें गरजेचें आसा. कित्याक आतां आमकां सगळी कडेन सगळ्या जाणांचो आपलो ओपिनियन आसता की कातीक कितें लावचें. स्कीन केअर हें सगळ्यांचेंच आपलें आपलें. तुमी टीव्ही पळयलें, इंटरनेटार पळयलें जाल्यार प्रत्येक जाण आपआपलें सांगतलो की कितें लावचें कितें ना लावचें. सो अशा टायमाचेर स्कीन हेल्दी कशी उरची आनी स्किनीक कितें गरज आसा हें आमकां सामकें इम्पॉर्टंट आसा जाणचें. जशें तुमी एक्झॅक्टली सांगलें की स्कीन इज एन ऑर्गन लायक एनी अदर ऑर्गन. जशें आमचे दोळे आसा, दोळ्यांनी आमकां दिसता, आमचो मेंदू आसा जाच्यान आमी विचार करता, तशीच कात आसा आनी कातीचेय आपले आपले फंक्शन्स आसा. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ आवर स्कीन इज समथींग कॉल्ड एज बॅरियर. बॅरियर म्हणजे आता स्कीन आसा जो भायलें वातावरण आनी भितरलें वातावरण हें सेपरेट करता. टू गिव यू एन एक्झाम्पल, जशी आमची ही भिंत आसा ते घरातल्या लोकांक भायल्या पावसांतल्यान, धूळ मातयेंतल्यान जशें प्रोटेक्शन दिता तशीच आमची कात आसा ती भायल्या वातावरणांसून आमकां प्रोटेक्शन दिता. समजा तितली कात भाजली, बर्न जाली तितली कात, म्हळ्यार आमकां भायले जंतूंसून बॅक्टेरिया जातलेच, तशेंच भितरलें उदक भायर वतलें, डिहायड्रेशन जातलें, इलेक्ट्रोलायट इम्बॅलन्स जातलें, ताका लागून इतले सगळे सायड इफेक्ट्स जातले. सो दॅट इज हाव स्कीन इज अ बॅरियर. जेन्ना हो बॅरियर नॉर्मल आसता तेन्ना तो बाकीचे आपले फंक्शन्स नॉर्मली करपाक शकता. जसो टेम्परेचर रेग्युलेशन करता तो, घाम येता ताका, सिबेशियस ऑयली सिक्रिशन्स जाता, विटमिन डी प्रोडक्शन जाता. सो हे जेन्ना बॅरियर नॉर्मल आसता तो बाकीचे आपले सगळे फंक्शन्स नॉर्मली करता. बरोबर. तर डॉक्टर हांव तुमकां आनीक प्रश्न विचारता. म्हणजे हो खूब म्हत्वाचो प्रश्न आसा की आमच्या खुबश्या लोकांक जे पळोवपी आसात, यंगर जनरेशन स्पेशली, हांचो सगळ्यांचो एक समज आसा की फेर स्कीन इज सपोज टू बी हेल्दी स्कीन, बट इज नथींग लायक दॅट. फेर स्किनाक सुद्दां प्रॉब्लेम येवंक शकता, ताका आपली कितें दुयेंसां जावंक शकता. तर हो समज तर सगळ्यांच्या मनांतल्यान भायर वचो. कारण आमी टीव्हीचेर एडवर्टिजमेंट्स पळयतात, तरेकवार क्रिम्स पळयतात. सो आमचें एक टेम्पटेशन आसता की हें लावन आपूण गोरो जातलो, हें लावन आपली स्कीन ग्लोवींग जातली, हें लावन आपूण आनी तरूण दिसतली. कोणाक दिसता की मां आसा जाल्यार ती शी लूक लायक अ कॉलेज गर्ल ऑर मे बी स्कूल गर्ल ऑल्सो. आय डोंट नो वेदर दॅट डे ऑल्सो वील कम. सो ह्या सगळ्या हातूंतल्यान भायर काडून तांकां हेल्दी स्कीन हाचें डेफिनेशन आनी हाचें कितें कशा पद्दतीन आमी ती स्कीन हेल्दी दवरप. म्हणजे ऑन द कॉन्ट्री डॉक्टर आय एम सेईंग, म्हणजे अशें खूब फावटी जाता की ह्या सगळ्या आमी हाका बळीक पडून वी मेक अवर स्कीन प्रोन फॉर इन्फेक्शन्स अँड गो टू सो मेनी थिंग्स वीच आर नॉट वॉन्टेड अँड नॉट रिक्वायर्ड. सो कातीची काळजी घेवपा परस कातीक आनी हार्म करतात. तर म्हाका दिसता हाचेर तुमी मातशें आमकां विस्कटून सांगिल्लें बरें. तुमी एक्झॅक्टली सारकें उलयलेत. आतांचे जे आमकां इन्फॉर्मेशन इतलें आसा की आतांच्या लोकांक आमच्याकीन चड 10 गोश्टी चड सांगू, जो पेशंट येतलो तो आमकां आनीक 10 गोश्टी सांगतलो की कात कशी बरी दवरपाची. बट जे आमी स्टँडर्ड ऑफ ब्युटी म्हणटा, जशें तुमी म्हटलें की गोरी कात, काही टायमा पयलीं लोक असो काळ आशिल्लो की लोक लेड पासून लायताले तोंडार सुंदर दिसपाक. मागीर कळ्ळें की ते बाबा पॉयझनस आसा आनी ते लावचें न्ही. आमच्या आई वडिलांच्या टायमार तांकां टीव्हीचेर एडवर्टिजमेंट येताली विकोची, फेर अँड लवलीची, तेन्ना ते लायताले आनी फॉर देम दॅट वॉज स्टँडर्ड ऑफ ब्युटी.
आता सोशल मिडिया लागून इतले प्रॉडक्ट्स आसा 10-12 गोष्टी आसा ज्यो अवेलेबल आसा आणि सगळ्यांक फोमो जाता फियर ऑफ मिसिंग आउट की माझी भयण बाबा रेटिनॉइड लायता आनी कोण विटामीन सी लायता आनी कोण हायलुरॉनिडेज लायता आनी कोण आनी कितें लायता सो जस्ट बिकॉज यू नो 10-20 products doesn't mean that you have to apply all of that on your face. You will just ruin it. To give you an example, for example तुमकां समज हेडेक जाता आसत जाल्यार तूं एक डोलो घेतलो एक पॅरासिटामॉल घेतलो आनी इव्हेंच्युअली यू वील गो अँड मीट युअर डॉक्टर तो दोतोर आसा तो तुमचे तपास करतलो प्रेशर वाडला काय वकलो लागला काय मायग्रेन जाला काय की आनीक कित्या कारणां लागून हेडेक जातलो हो तपास करतलो आनी तो दोतोर तुमकां त्या प्रमाणे वखद दितलो ती वखद कितले दीस वापरपाची कितले घेवपाचे हें तो तुमकां सांगतलो तशेंच तुमचे कातीचें आसता सो जेन्ना कातीचे इवन जर स्कीन केअर रुटीन म्हणत आसत यू गो अँड मीट युअर स्पेशलिस्ट तो तुमच्या कातीक एक्ने आसा ब्लॅक हेड्स आसा व्हायट हेड्स आसा पिगमेंटेशन आसा तुमकां जें कितें गरजेचें आसा त्या प्रमाणे तो दोतोर तुमकां बरोवन दितलो आनी कशें वापरपाचें तें सांगतलो. बरोबर डॉक्टर म्हाका दिसता तुमी बरीच मोलादीक माहिती करून दिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता हीच माहिती आनी मातशी फुडें ड्रॅग ऑन करतना हांव तुमकां आनीक प्रश्न विचारता म्हणजे स्पेसिफीक प्रश्न कारण तुमी जशें म्हटलें की जसो हेडेक आसा जर दोतोरा कडेन गेले दोतोर हे तुका मायग्रेन आसा किंवा अमके दुयेंस आसा हे अमके गुळयो अमके पद्दतीन घेवपाच्यो अमके दीस घेवपाचे लायफ लाँग अशें सहसा आसत ना मदीं एटलीस्ट चेंज करपाचें तरी आसतलें समज आमी ते डायबेटीक म्हणुया किंवा प्रेशराचें सुद्दां म्हटलें जाल्यार तेजो डोस चेंज आसतलो टॅबलेट एड ऑन आसतल्यो मायनस आसतल्यो हें सगळें आसतलें पण ओवरऑल आजच्या पिक्चर जे आमी पळयता तातूंत यंगर जनरेशना मदीं एक सनस्क्रिना बद्दल खूब एक अट्रॅक्शन आसा फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर दीस इज रिक्वायर्ड म्हजो पयलो प्रश्न हो आसा की खरीच हाची गरज आसा काय कितें आनी गरज आसा जाल्यार ते केन्ना लावप कशें लावप कितको तेंप मेरेन लावप आनी खरेंच हें लायफ लाँग लावपाची गरज आसता काय कितें कारण जशें तुवें म्हटलें जे आमचे पुर्वज तेंच्यांनी म्हाका दिसता केन्ना कोणी सनस्क्रीन लायलेंच ना दे आर मोर हेल्थी आनी दे आर मोर रफ अँड टफ तांकां खंयची दुयेंसां 90% तरी जाली ना आनी दे आर रियली हेल्दी ऑन ऑल द फ्रंट्स पण आयचें तशें ना आमकां मातशें कितें जालें काय रोखडेंच हांगा हें जाता तें जाता ह्या सगळ्या बॅकग्रावंडाचेर एक म्हणजे तें सांगला न्ही सनस्क्रीन हो म्हाका ह्या दिसांनी चड दिसून आयला म्हणून तुमकां विचारलें हाचे विशीं मातशें तुमी विस्कटावन सांगात पयलीं म्हणजे सनस्क्रीन म्हणजे कितें थंयच्यान सुरू करया हांव ह्या कित्याक विचारता कारण खुबशे कडेन कितें जाता डॉक्टर की एक आसता की 35 SPF 50 SPF लोकांक ते नंबरूय खबर आसना थोड्यांक दिसता कमी म्हणजे बरें थोड्यांक चड म्हणजे बरें थोड्यांक दिसता 50% म्हणजे तुका 50% एकदां ते SPF म्हणजे क्रीम लायली काय तूं दीसभर प्रोटेक्टेड थोड्यांक आनी कितें कितें दिसता म्हाका दिसता कान सोनारान टोचले काय बरें तशें तुमी मातशें ते टोचचें सो जेन्ना तुमी सनस्क्रिना बद्दल उलयता न्ही मातसो ताजो हिस्ट्री जाणून घेवया सनस्क्रिनाचें इन्व्हेन्शन कित्याक जाल्लें बरोबर सनस्क्रिनाचें इन्व्हेन्शन जाल्लें हे स्कीन कॅन्सर्स प्रिवेंट करपाक स्कीन कॅन्सर हे धव्या कातीन चड इजिली जाता म्हणजे जेका आमी कॉकेशन कात म्हणटात जे गोरे लोक आसता तांच्या कातीन मेलानीन हे पिगमेंट खूब कमी प्रमाणान आसता आमची कात ऑन दी अदर सायड इंडियन स्कीन हाका मेलानीन इज वी आर ब्लेस्ड विथ मेलानीन आमी जेन्ना वतान वता तेन्ना आमची कात काळी पडटा वीच इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गायज सो मेलानीन इज ट्रायंग टू प्रोटेक्ट आवर DNA जेन्ना भायले लोक फॉरेनर जेन्ना वतान वता तेंची कात भाजता तांची कात टॅन जायना अशें जेन्ना रिपिटेडली भाजप जाता का तेन्ना त्या भागाचेर स्कीन कॅन्सर जावपाचे चान्सीस आसता सो ते स्कीन कॅन्सर्स प्रिवेंट करपा खातीर सनस्क्रिनाचो शोध लायिल्लो गेल्लो सो आतां जर तुमी म्हाका विचारता आमचे पूर्वज सनस्क्रीन वापरनाशिल्ले तांकां कांयच तशे प्रॉब्लम्स येनाशिल्ले पण आतां स्टँडर्ड्स ऑफ ब्युटी हॅज चेंज्ड कम्पेर्ड टू बिफोर सो तेन्ना तांकां सुरकुत्यो पडल्यो म्हणून फरक पडनाशिल्ले काळे पडले म्हणून फरक पडनाशिल्लो आय एम नॉट सेईंग की दॅट स्कीन इज बॅड इफ युअर लेवल ऑफ एक्सेप्टन्स यू आर ओके विथ दॅट देन इट इज कम्प्लिटली फायन पण फाल्यां जर तुमी म्हजे कडेन येतले आनी सांगतले की म्हाका डागाचो प्रॉब्लम आसा म्हाका हांगा काळें पडटा म्हाका पिगमेंटेशन जाता देन इन एन इंडियन स्कीन सनस्क्रीन इज इम्पॉर्टंट आतां सनस्क्रीन जेन्ना शोध लायिल्लो तांच्यांनी SPF म्हणून काडिल्लो सन प्रोटेक्शन फॅक्टर म्हणजे कितें एकटो मनीस जेन्ना वतान वता ताका समजा 10 मिनटांनी कात जळटा भाजता ताजी कात तो SPF 15 लायता ताका 15 टायम्स चड टायम लागतलो ती कात भाजपाक ताका जर SPF 15 लायलो ताका 150 मिनिट्स लागतली ती कात भाजपाक बर्न जावप सो तितलो ताका तो प्रोटेक्शन गावता कमिंग फ्रॉम एन इंडियन पर्स्पेक्टीव आमकां स्कीन बर्न जायना सो SPF इज प्रॅक्टिकली ऑफ नॉट इम्पॉर्टन्स टू अस सो जेन्ना तुमी सांगता की आपूण 40 SPF लायता तरी आपूण काळो पडटा इट हॅज नो रिलेशन कित्याक तो स्कीन बर्न प्रोटेक्शन फॅक्टर आसा ओके सो जेन्ना इंडियन पर्स्पेक्टिवानसून पळयता वी शूड लूक फॉर समथींग एज PA फॅक्टर
PA फॅक्टर PA2+. सो हो अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन जाका लागून टॅनिंग जाता, जाका लागून पिगमेंटेशन जाता, तो UVA रेडिएशन्स असता जे इंडियन स्किनिंग इम्पॉर्टंट असता. सो इंडियन्स शुड गो फॉर लुक फॉर हाय PA फॅक्टर रादर दॅन गोईंग फॉर हाय SPF फॅक्टर. आय सी. बरें, आता हो PA फॅक्टर म्हणजे कितें आनी तो खंयच्या म्हणजे इज इट अवे म्हणजे जे आमी सगळे ज्यो आय एम जस्ट आस्किंग बिकॉज खुबश्यो ज्यो सनस्क्रीन सो कॉल्ड सनस्क्रीन अवेलेबल सोल्ड इन द मार्केट हाचेर तो PA फॅक्टरूय बरयल्लो आसता. मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन हॅव किंवा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीनान दोन्ही SPFूय कवर जाता आणि PA फॅक्टर UVB रेडिएशन्सूय कवर जाता आणि UVA रेडिएशन्सूय कवर जाता का ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन म्हणटात. आय सी. आता म्हाका दिसता हो सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट मेसेज वीच आय एम रियली आय एम माय सेल्फ इम्प्रेस की अशें गणित आसता म्हणून हें की तुमी सांगलें की SPF नांवाचो प्रकार जो आसा तो आमकां गरजूच ना म्हणून. मोस्ट लायकली अशें ना की आमकां स्किन कॅन्सर जावचेच ना. आय एम नॉट सेइंग वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट म्हणजे इव्हेंच्युअल 1 in million वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1 आय एम लेट्स से ज्या कॉमन आमकां गरजेचो ना जे आमी कॉमन सर्वसामान्य मनीस तरुण आसूं किंवा यंग आसूं किंवा वॉट एवर मिडल एज आसूं जो समज असता की आपण SPF म्हणजे SPF 50 किंवा 35 जे आमी कॉमन पळयतात मार्केटान त्यो ज्यो क्रीम लायली जाल्यार आपल्याक वता पासून प्रोटेक्शन मेळटलें. तुम्ही म्हणटा की ताचो तसो काय समज आसना, तसो काय गरजूय आसना, नायदर इट इज निडेड नॉर इट प्रोटेक्ट्स. बरोबर. इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम UVB जाची आमकां गरज ना. हय. UVB बर्निंग जाता, स्किन कॅन्सर जाता जे नॉट मेनली फॉर इंडियन स्किन. इंडियन स्किन इज मेनली कन्सर्न अबाउट टॅनिंग आणि रिंकल्स आणि सो ऑन. ओके. दुसरें तुमी आनी एक गोष्ट महत्वाची सांगली की हे सनस्क्रीन सो कॉल्ड सनस्क्रीन हाचो जो शोध लायलो तो म्हणजे त्या मनशाक स्किन कॅन्सर जावं नये म्हणून जाका कांय रेजाक लागून जातालो. सो 90% लेट्स गो ओवरऑल जनरल एटलीस्ट 80 to 90% आमच्या इंडियन लोकांक हे गरज ना कारण आमच्या आंगान सो कॉल्ड मेलानिन जे आसता ते बाय इट सेल्फ इज अ वरदान तुमी म्हटलें ब्लेसिंग. सो आमी जाका काळे समजतात किंवा सावळे समजतात हे देवान दिल्लें आमकां वरदान नॉट द फेअरनेस. जे लोक फेअर असतात सो कॉल्ड गोरे असतात ते गोरे लोक भायल्या देशांतल्यान हांगा येता आनी वताक बसतात फॉर दॅट सो कॉल्ड म्हणजे आपली स्किन मातशी टॅनिंग जावची किंवा जावची म्हणून. तर ह्या न्हय ही सुद्दां महत्वाची गजाल आसता की आमकां जे गोश्ट आमचे कडेन मेळटा ते आमकां व्हॅल्यूज आसना. आमकां जे ना ताजे व्हॅल्यू आसता. सो आमकां दिसता की आमी काळे जाल्यार गोरे असले म्हणजे आपण आनी मोर हँडसम दिसतलो मोर ब्युटिफूल दिसतले. सो दीस शूड नॉट बी लूक. आणि इनफॅक्ट लेटेस्ट एक हांवें खंय तरी मॉडेल सुद्दां पळयलें देर वॉज नायसली प्रयोग एक डार्क फिमेल आशिल्ली म्हणजे मातशी सावळी आनी दे हॅव नायसली सेड इट इज नॉट द कलर वॉट मेक्स यू ब्युटिफूल इट इज युअर इनर थिंग. सो आतां एक थोडोसो आनी थोडोसो मातसो ट्विस्ट घेता की जशें आमी म्हणटा की तुजे दोळे तुज्या व्यक्तिमत्वाचे भितरले अभिव्यक्ती आसता त्याच प्रमाणे कात सुद्दां तुज्या आंगात जे कितें चल्लां ताची एक अभिव्यक्ती आसताच. कातीचो रंग न्हय. सो कात जितकी तुमची स्मूथ शायनिंग किंवा ग्लोईंग जो आसा तो फक्त रंगाचेर आसना. त्या खातीर कसल्याच प्रकारचो न्यूनगंड किंवा हे जो मनान समज आसा तो काडून उडयात. स्पेशली की ती कात ऑन द कॉन्ट्री इट कॅन स्टँड म्हणजे वीथ स्टँड फॉर लॉंगर टायम इन द सनलायट. बरोबर. म्हणजे ते वताक तुम्ही टफ अँड टफ मॅनेज करू शकतले. यू विल रिमेन मोर हेल्दी. लेट्स पुट अ व्हेरी म्हणजे प्रिसायज शब्दांनी सांगचें जाल्यार. डॉक्टर म्हाका सांगा की आतां म्हणजे ह्या पद्दतीन जर पळयलें जाल्यार सनस्क्रीनाची आमकां 90% गरज ना अशेंच तुमी कन्क्लूड करूं शकता. नॉट फॉर स्किन कॅन्सर्स. नॉट फॉर स्किन कॅन्सर. या बट कित्याक लागून तुमी सनस्क्रीन एडवोकेट करतले इफ एट ऑल काय तुमी करचेच ना. सो आता जशें आमी स्टँडर्ड्स ऑफ ब्युटी चेंज जाता म्हटलें न्ही. आतां सगळ्यांकूच कॅमेरा समोर येता किंवा इंस्टाग्रामाचेर आसता दे आर ऑल द टायम फेसिंग द कॅमेरा. सो अशा टायमाचेर मातसो एक डाग आसत जाल्यार फरक पडटा कित्याक तांकां 10 लोक विचारतले. तेन्ना आमच्या पुर्वजांच्या काळार किंवा आमच्या आई वडिलांच्या काळार तेन्ना तांकां पडलेले नासताले रिसोर्सीस नासतालो टायमूय नासतालो की बाबा हांव एक डाग पडला काय कितें जाला काय ताजें कितें करचें तांकां टायमूय नासतालो. बट इन टुडेज एरा एवरीबडीज फेस व्हॅल्यू इज इम्पॉर्टंट आणि ताका लागून आपलो कॉन्फिडन्स कसो आसा तो वयर सकयल जाता. स्पेशली इन यंगर जनरेशन हू आर सो मच स्नॅपचॅट असतात इंस्टाग्राम असतात. सो तेन्ना तांकां पिगमेंटेशन्स किंवा डाग पडप हाज्या कारणां लागून आय वूड से की यूज सनस्क्रीन. म्हणजे आय विल पूट म्हणजे परत हांव सगळे ते एकत्र हांव एकाच शब्दान सांगूंक सोदता की डॉक्टराच्या सल्ल्यानुसार जर डॉक्टरान रिकमेंड केला जाल्यारच तुम्ही सनस्क्रीन वापरपाची. सनस्क्रीन शूड नॉट बी यूज एट सो कॉल्ड एज हेअर ऑयल जे पयलीं सदां लोक लायताले की रातचे वचच्या पयलीं न्हिदपाक लागले किंवा सगळे लायले गेलो अशा पद्दतीचे न्हय. सो लेट्स बी अ व्हेरी म्हणजे एक ताची डिमार्केटिंग लायन मारया. करेक्ट. येस एब्सोल्युटली. चल व्हेरी गुड. सो हे तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात घेतलं आसतलें अशें हांव समजता. जांच्यांनी घेवंक ना जांच्यांनी हें आयकलां ते बाकीच्या लोकांक सांगात की तांकां एक स्पश्टपणे हाचो मेसेज आसा तो कळून
बरोबर डॉक्टर. येस. आता नाव लेट्स कम टू जशें हांवें म्हटलें की कात ही सुद्दां तुमच्या भितरल्या सगळ्या अंतरंगाची अभिव्यक्ती आसता. सो देर इज ऑलवेज हातूंत म्हळ्यार मॉडर्न जनरेशन. Modern generation is talking about regenerating the skin. There are a lot of other Ayurvedic medicines. There are a lot of म्हणजे तुझे पंचकर्मा क्रिया आसा, हें आसा, तें आसा, खूब कितें 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 चलता. मागीर तुजो डायट थेरपी आसा, हे इतक्यो गजाली चलतात. तर फर्स्ट ऑफ ऑल नाही मागीर परत आनीकूय खूब आयले. तातूंत कोणी इंजेक्शन घेतात आनी कितें करतात ते तो सगळो रिंकल्स काडटात. थोडे आनी खंय पफी करतात. थोडे कोणाक पफीनेस नासता नाका ते थंयचे ते हें सक्शन करतात. सो इतके कळटा, इतके कितें कितें चल्लां की म्हणजे समटायम्स वेन आय हर्ड वन ऑफ द टॉक आय फेल्ट लायक इट इज लायक एलिस इन वंडरलँड. इतके लोक करतात आनी इतके तरेकवार गजाली आज उपलब्ध आसात. सो हाचेर मातशें तुमी सांगा. कारण हें हांव कित्याक विचार डॉक्टर की आज कितें आसा सगळे लोक इंटरनेटाचेर पळयतात. तांकां केन्ना केन्ना दिसता आमी वी आर टॉकिंग टू बेसीक. सो लेट्स दॅट डॅम ऑल्सो काउंट वी आर गोइंग लिटल हायर. सो जशें आमी टेक्नॉलॉजी एडवान्स जाता तशें सगळ्याच फिल्डांनी टेक्नॉलॉजी एडवान्स जाता इन्क्लुडींग मेडिसीन. बरोबर. आणि कन्सिडरींग दॅट this is a $1 billion market if I have to put it in simple Absolutely. words. Skin rejuvenation म्हणतात अशें. सो स्किन रिजुविनेशन म्हटलें कितें लुकींग यंगर, एंटी एजिंग. सो ताका लागून लेजर्स आसता. लेजर्सान टू पुट इट इन सिम्पलेस्ट वर्ड्स स्किन पॉलिशिंग. जशें आमी लाकूड घेता आनी ताका सँड पेपरान पॉलिश करता आनी ते मागीर चकचकीत दिसता. तशेंच आमी जे लेजर्स आसता तातूंत सुद्दां स्किन पॉलिश जाता. एक लेयर वता कातीचो, नवीन स्किन येता ती मातशी फ्रेश दिसता. त्यान भायर बोटॉक्स आसता रिंकल्स काडपाक, फिलर्स आसता लिफ्ट करपाक, पील्स आसता पिगमेंटेशन वगैरे हे करपाक. बट हॅविंग सेड ऑल ऑफ दीस आय वूड कम टू अ पॉयंट एंड से दॅट दीस इज जस्ट अ चेरी ऑन केक. म्हळ्यार जर आमचें मेन लायफस्टायल हेल्दी आसपाक जाय आनी लायफस्टायल बरें आसपाक जाय. जर तुमची बिल्डींग आसा ताजे कॉलम्सूच सारके ना, ताजे वाशेच सारके ना आनी तुमी वयरसून पेंट मारता, ती एक 10 दीस बरी चकचकीत दिसतली बट इव्हेंच्युअली इट वील कोलॅप्स. द मेन फावंडेशन इज अ गुड लायफस्टायल. सो म्हाका दिसता तुमी खूब बऱ्या पद्दतीन सांगलें आनी सगळे तुमी कवर कारण तें सांगलें न्ही आजकाल लोक इतके कितें कितें प्रश्न विचारतात केन्ना केन्ना आमकांय खबर आसना हांव कितें विचारता पळय ते. सो म्हणून हांवें म्हटलें की तुमी सांगिल्लें बरें. तर डॉक्टरांचें एक स्पश्ट मत तुमी सांगलां वीच आय से लायक म्हणजे आय कॅन से दॅट म्हणजे काळ्या दगडावरची रेख. मदीं मदीं मराठी शब्द वापरता म्हणून सांगता की अशें तांणी स्पश्ट सांगलां की तुमी हें जें सगळें वयलें कितें पॉलिशींग आनी जें कितें करता तें तात्पुरतें आसता. ताच्या पेक्षा तुमची लायफस्टायल बदला. बऱ्या पद्दतीन जिवनशैली जेन्ना तुमी आपणायतली तेन्ना तुमची स्कीन ऑटोमॅटिकली बरी दिसतली. इट वील सर्व यू बेटर बिकॉज द स्कीन इज नॉट जस्ट टू लूक फेअर. कात फक्त गोरी दिसपा खातीर तुमचें कवर न्हय तर तेचो आनी ताचे जे हें आसा म्हणजे उपयोगता आसा त्या पद्दतीन ती काम करतली. दॅट वील करेक्ट वर्ड. म्हाका सांग डॉक्टर जेन्ना आमी ह्या विशयाचेर उलयतात तेन्ना वॉट लायफस्टायल चेंजीस यू रिकमेंड वेन यू आर टॉकिंग अबाउट युअर स्कीन लायफ ऑर स्कीन केअर. लायफस्टायल चेंजीस अशें न्ही पण दीस इज नॉट जस्ट फॉर स्कीन. दीस इज सगळ्या ऑर्गन्सांक हे तुमचे इन हेल्थ उरपाक ऑर ओवरऑल हेल्दी उरले तेन्नाच जशें तुमी म्हटलें इंटरनली जेन्ना हेल्दी उरता तेन्नाच कातूय सुद्दां आमकां हेल्दी दिसून येतली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जाता तितलें होम कुक्ड फूड, घरचें जेवण. त्यान भायर जाता हाय ग्लायसेमीक इंडेक्स फूड. हाय ग्लायसेमीक इंडेक्स म्हटल्यार जातून आमचो ग्लुकोज ब्लड ग्लुकोज इमिडिएटली वाडटा. बेकरी प्रोडक्ट्स म्हणात, हाय शुगर कंटेंट म्हणात, हे आपले कोक फॅन्टा ते सगळे तातूंत शुगर कंटेंट हाय आसता. ट्रान्स फॅट म्हणजे डीप फ्रायड प्रोडक्ट्स जे आसा ते जाता तितले कमी. जाता तितले होम कुक्ड फूड, घरचें जेवण आनी व्हेरी इम्पॉर्टंटली एक्सरसायज. एक्सरसायज इज जेका आमी अंडर रेटेड एंटी एजिंग ट्रिटमेंट इफ आय हॅव टू पुट इट इन दॅट वे. जो 40 वर्साचो मनीस जो एक्सरसायज करता आनी 40 वर्साचो मनीस जो हू इज नॉट वर्किंग आउट ताजी फिजियोलॉजिकल एज will be much younger than the other person. He'll overall look younger आणि internally also तो fit असतलो. बरोबर. तशीच ताजी कात सुद्दां younger. On the other hand, if I have to give you a pro-aging, premature aging हे जाल्यार that will be smoking. 40 वर्साचो मनीस जो स्मोकिंग करता कंपेर्ड टू द अदर पर्सन तो 10 वर्सात अदीक जाणटो दिसतलो. बिकॉज ताका लागून कोलॅजन लॉस जाता, रिंकल्स जाता अँड सो ऑन. आनी प्लस अदर सायड इफेक्ट जाताच. सो डॉक्टर म्हजे कडेन एक ऑलमोस्ट 4 ते 5 मिनटां आसात आनी हातूंत म्हाका 2-3 म्हत्वाचे प्रश्न आशिल्ले. तो म्हणजे एक हेअर फॉल, दुसरो म्हणजे पिंपल्स आणि तुमकां तुमचे कडेन जे कॉमन कितें आसता तर ते तुमी सांगूं शकता. बट पीपल वॅन वॉचिंग दीस प्रोग्राम दे वील डेफिनेटली एक्सपेक्ट अस टू कवर दीस. म्हणून हांव तुमकां विचारता वॉट एवर यू वॉन्ट टू से ऑन दीस. ओके. पिंपल्स
इज एन एक्सटेन्शन ऑफ लायफस्टायल. पयलीं लोकांक पिंपल्स जाताले पण एखादे मुमार येताले आणि ते वताले, सो दे वूड नॉट टेक इट दॅट सिरियसली ऑल्सो. आतांचे जे भुरग्यांक पिंपल्स जाता ते 20 सुद्धा वचना, 30 सुद्धा वचना. वाय? बिकॉज आमचे लायफस्टायल तशें आसा. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय एम रिपिटींग दीस अगेन एंड अगेन, बट दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. ह्या चलयांनी बायलांनी PCOD हो कॉमन. एवरी थर्ड गर्ल, एवरी फोर्थ गर्ल हू वॉक्स इन द OPD ताका PCOD हो आसताच. PCOD करेक्ट करपाक जेवण आनी एक्सरसाइज, दीज आर द 2 इम्पॉर्टंट. ताका कितलेय मलम दी, कितलेय गुळयो दी, जर हो इज नॉट टेकन केअर ऑफ जाल्यार ताका ते परत येतलेच. सो अगेन कमिंग, इट ऑल बॉयल्स डावन टू लायफस्टायल चेंजीस, एक्सरसाइज आनी डायट. दुसरें म्हटल्यार हेअरफॉल. हेअरफॉल सुद्धा आतांच्या काळान खूब असो दिसून येवपाक लागला. हेअरफॉलाचे 2 मेन प्रकार आसता. इन ब्रीफ आय वील टेल. एक म्हणजे टिलोजन एफ्लुवियम, जेका आमी म्हणटा स्ट्रेस हेअरफॉल. ते एक कोविडा नंतर आमकां दिसून येयल्लें, डेंगी नंतर दिसून आयिल्लें, किंवा पोस्ट पार्टम आफ्टर बाळंत जाल्या नंतर सुद्दां हे हेअरफॉल दिसून येता. पण आतांच्या भुरग्यांनी ते खूब प्रमाणान, म्हणजे सामकेच गळून येतले, टक्कल पडटले काय अशें दिसता तांकां. सो ते हे करेक्ट करपाक रायट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जाय. हे असो जेन्ना हेअरफॉल जाता तेन्ना कितें तरी इव्हेंट जाल्लो आसता बॉडीन, सो ड्युरींग रिकवरी तो हेअरफॉल जाता. टू करेक्ट दीस हेअरफॉल, रायट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स वेवस्थीत आसपाक जाय, आपले हेमोग्लोबीन नॉर्मल आसपाक जाय, विटामीन D नॉर्मल आसपाक जाय, झिंक, बाकीच्या मायक्रो न्युट्रियंट्स नॉर्मल आसपाक जाय. तेन्ना त्या खातीर बाळंत जाल्ल्या बायलांक सत्व दिताले, आनी कितें दिताले, फ्रुट्स दिताले, इतले खावपाक दिताले की ती बॉडी रिकवर जावपाक जाय. सेम गोज विथ कोविड, डेंगी आनी बाकीची दुयेंसां. पण जेन्ना हे पोशण सारकें पावना, आतां बायलां अशी येता की 4 वर्सां पयलीं डिलिव्हरी जाल्ली आजून हेअरफॉल जाता. कित्याक ते पोशण सारकें पावूं नाशिल्लें. ल्हान भुरग्यांनी ऑर कॉलेजीच्या भुरग्यांनी हो हेअरफॉल दिसून येता कित्याक स्ट्रेस लेवल. जेन्ना कंटिन्युअसली युअर अवेक आनी युअर स्ट्रेस्ड, असायनमेंट्स आसा, प्रोजेक्ट आसा, युअर सिरम कॉर्टिसॉल लेवल इन्क्रीजीस. कॉर्टिसॉल इज अ स्ट्रेस हॉर्मोन. सो जेन्ना कॉर्टिसॉल लेवल इन्क्रीज जाता, बाकीचे हॉर्मोन्सूय वयर सकयल जाता, थायरॉयड एंड सो ऑन. सो ताका लागूनय हो हेअरफॉल खूब यंग एजीन दिसून येवपाक लागला. न्यूट्रिशन आनी स्ट्रेस रिलीज इज द मेन लायन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर दीस. दुसऱ्या प्रकारचो हेअरफॉल आसा इज मेल पॅटर्न बॉल्डनेस, जेका आमी टक्कल म्हणटा. समोरचे केस वता, फाटले केस वता, आनी ते सगळे मेळून एक पॅच जाता. हो सुद्धा कमी वयान दिसून येवपाक लागला. म्हणजे वडिलांक जर समज 60 आनी 50 हो टक्कल पडटालो, भुरग्यांक 30, 40, 20 सुद्धा टक्कल पडपाक लागलेले आसा. अँड हियर अगेन इट इज रॉंग लायफस्टायल, स्मोकिंग, डायट. तशेंच अदर इलनेसीस, तांचे वडिलांक डायबिटीज 40 येताले, हाका 20 डायबिटीज दिसून येवपाक लागले. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लायफस्टायल. सो परत म्हाका दिसता तुमी ह्या खूब मोलादीक म्हत्वाच्या विशयाचेर कन्क्लूड करतना सांगला की आमची लायफस्टायल म्हणजे जीवनशैली, तुम्ही जे कितें खाता जेवता, तुम्ही सुरवातीक सांगले तुम्ही योग्य पद्दतीन घरान रांदिल्लें जेवण खावपा जाय, भायले तुम्ही खावपा जायना. बरेचशे तुम्ही लिस्ट सांगले, तातूंत पेस्ट्रीज आयल्यो, तुमचे डिफरंट टायप्स ऑफ सॉफ्ट जे कोल्ड ड्रिंक्स आयले, हे सगळे बंद करपाक जाय. आयस्क्रीम आणि हे तरेकवार जे म्हणजे इनफॅक्ट हांव सदांच म्हणटा जे बरें लागता ते जिवाक केन्नाच बरें आसना, आणि जे बरें लागना ते जिवाक बरें आसता पण आमी केन्नाच खायना. सो इट इज दीस इज अ ट्रेजेडी. म्हाका दिसता हातूंतल्यान तुमी स्वता खातीर एक स्वताचो एक मार्गदर्शक तत्वांक घालून दवरपाक जाय. हो सांगता तो सांगता अशें म्हणून आपल्या जिवाक कितें बरें हें तुमी थारावपाक जाय. जर म्हाका म्हजे 50 किलोंची कूड जर सांबाळपाक जाय जाल्यार हांवें 5 ग्रामाचे ते टंग म्हणजे जिबेचे चोचले पुरोवपाक बळी पडपाक जायना. ताका मातशें रेस्ट दिवन बाकीच्या जे म्हजी वेट आसा ताका बॅलन्स आनी ताका बरें दवरपाक आनी बरें सरकार दिवपा खातीर जर आमी जशें ट्राय करता तशेंच हें म्हत्वाचें आसता. आनी तुमी सांगलें आनी हांव परत परत सांगता, तुमचो एक्सरसायज म्हणजे तुमचो, कारण आमकां सगळ्यांक इतके रिमोटाची संवय जाला की उठ सूट लोकांक म्हणजे बायक सुद्दां ती नुस्तेकारांच्या फुड्यान पावपाक जाय, भाजीवाल्या फुड्यान पावपाक जाय, आमकां ते खंय मातशें खंय पार्किंगच मेळना, हें आमचें एक किरकीर आसता. अशें करनासतना तुमी स्वता एक संवय लावपाची, एटलीस्ट अर्दे वर ते पावण वर दिसाक चलपाकूच जाय. जशें डॉक्टरान सांगलां तुमी खूब बरो आहार घेवचो, फ्रुट्स घेवचे, सिजनल फ्रूट जशे आतां आमचे आंबे जातले किंवा आनी त्या पद्दतीन अवेलेबल जे आसतले ते खावचे. उगीच स्टोर्ड किंवा खंयचे तरेकवार जे कॅमिकल्स घालून दवरिल्ले जावं ते नुस्तें आसूं, चिकन आसूं किंवा हॉर्मोन्स आशिल्ले हें आसा, हे सगळें पासून पयस रावून एक हेल्दी लायफस्टायल. आनी सगळ्यान म्हत्वाचें म्हणजे मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण. जेन्ना तुमी मन प्रसन्न दवरतले, जशें मॅडमीन सांगलां की तुमी रातचे स्ट्रेस आसता, तुमच्या खातीर अभ्यासाचे असायनमेंट आसता, हे ते प्रोजेक्ट आसता, आनी हातूंत तुमचें जागरण जाता. केन्ना केन्ना कांयच नासता, पण लोकांक इतके वॉट्सॅपाचेर रावपाची संवय जाल्ली आसता की तेंची रात कशी वता तांकांच खबर.
सो म्हाका दिसता आयच्या ह्या कार्यावळींतलो हो जो मार्गदर्शक तत्व आसा ती तुमी तुमच्या जिवनान आस्पावन करचें, बाकीच्यांकूय मार्गदर्शन करचें. ज्यांच्यांनी पळोवना तांच्यांनी आमचे युट्यूबार सुद्दां प्रोग्राम अवेलेबल आसतलो, तेन्ना एकमेकाक दाखयात, सांगात आनी थोडेशें मार्गदर्शन जावचें. सगळ्यांक बरी कात, बरी त्वचा आनी निरोगी आयुश्य मेळचें अशें सांगून आयची कार्यावळ सोंपयतना तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान देव बरें करूं. नमस्कार.